गोंयान भितर इन्वेस्ट गोवा अशे तरेची एक परिशद चलता. भायल्यान इन्वेस्टमेंट येवचो हाजे खातीर सरकार प्रयत्न करता. अशें म्हणटात की पयलेच खेपे सरकारी पावंड्याचेर अशे तरेचे इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अशे तरेची एक परिशद गोंयान घडटा. पूण आमी पळयतात अशे तरेची परिशदो जवळ जवळ फाटल्या कांय वर्सान सतत जाल्यात. मागीर गोंयान भितर इन्वेस्टमेंट येना. गोंयान भितर इन्वेस्टमेंट जावपा खातीर जें वातावरण आसा तें वातावरण तयार जायना. गोंयान भितर इंडस्ट्री येवपाक जाय म्हणटात, पूण ह्या इंडस्ट्री खातीर पांयगड्यो ज्यो पळय घालपाक जाय त्यो जायनात. आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार कितें, बाकीची पळय जी राज्यां, विशेशतः दक्षिणे कडली राज्यां चडांत चड अशे तरेच्यो सवलती इंडस्ट्री खातीर तयार करतात, तांकां घरां वचून आपयतात. अशे तरेचें वातावरण गोंयान कित्याक ना, ह्याच विशयाचेर आज आमी चर्चा करतात. सडेतोड नायक कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. हांव आमचे जे पळय मानेस्त आसा तांचे कडेन वळख करून दिता. आमचे मदीं आसा दामोदर बाब कोचकार, जे गोवा इंडस्ट्रीज एसोसिएशनाचे आदले अध्यक्ष. आमचे बरोबर मांगिरीश पै रायकार, जे एसोचेमाचे आदले आतांचे वांगडी. मागीर महेंद्र खांडेपारकर हे एक उद्योगपती. तर हांव सगळ्यान पयलीं येता दामोदर कोचकार तुजे कडेन. म्हाका तुजे कडेन जाय, गोंयान भितर अनफ्रेंडली वातावरण आसा काय कितें इंडस्ट्री खातीर? पळय, लास्ट 4 वर्सां हांव गोंयचे इंडस्ट्रीक कितें कितें इफेक्ट जाता पळय ताचेर सतत गव्हर्मेंटाक धारेर धरतालो. सारकें सारकें. प्रत्येक गोश्टीक तातूंत भितर सगळ्यांत चड म्हाका डिपार्टमेंट असो जो हाडटालो, जे इंडस्ट्री येवंक सोदता, तो IDC आशिल्लो, GIDC. लास्ट टायम हांवें म्हटल्या पासून लास्ट चेअरमॅनान बारीक बारीक हाका रेट फिक्स केल्ले, ट्रान्सफराक हाका ताका. आनी हें करून न्ही आतां ह्या धडेचेर हांव पळयता की फर्स्ट टायम हो एक गव्हर्मेंटान इनिशिएटीव घेतला. आनी तातूंत इम्प्रुवमेंटूय खूब जाल्या, ताचे बद्दल डिटेल मागीर पळोवया. पण हांव म्हणटा की दीस इज अ टायम दॅट दीस मे बी अ टर्निंग टायम फॉर गोवा. ओके, मंगिरीश तुजें कमेंट कितें हाजेर? कितें आसा, एक पोशक वातावरण जाय हाजो आमी पाठपुरावो टेन्शनच्यान करता, आतां न्ही. आनी तो पोशक जातलो जाल्यार ब्युरोक्रेट आनी सरकार हांचे दोगांयचे समन्वय जावंक जाय. आनी अजुनूय कितें जाता, एक वेळा तो जाल्लो दिसना म्हणजे कितें ते सांगता की आमी तुमचें ऑनलायन केलां म्हणून. पूण ऑनलायन केलां जरी असलें तरी थोड्योश्यो पळय गोश्टी आसा, लिगल मेट्रोलॉजी जावं किंवा फॅक्टरी इन्स्पेक्टर जावं किंवा बाकीच्यो खंयचे हेर एप्लिकेशनां जालीं. दुसऱ्या वटेन पळय जो बशिल्लो मनीस आसता तो सांगता म्हाका इन्स्पेक्शन करपाक जाय. मागीर ऑनलायनाचो अर्थ कितें उरलो? हें काय खरें म्हळ्यार रॉकेट सायन्स न्ही, इतलें सोंपें बाकी राज्यांनी भारतांतल्या करून दाखयलां. तरी राज्याक जी पळय इच्छाशक्ती जाय ती इच्छाशक्ती ना. मयेन तुजें मत कितें? हांव आतां इतलीं वर्सां ईज ऑफ डुईंग बिजनेस आनी सिंगल विंडो हें सगळें आयकता, पूण म्हाका तें खंयूच दिश्टी पडना. आतां मांगिरीशान सांगल्या प्रमाणे प्रत्येक जी गोश्ट ऑनलायन जाल्या न्ही, ती ऑनलायन म्हणजे एक्चुली चड ऑफलायन जाल्या. तुवें सगळें तें लोड करप, डॉक्युमेंटेशन करप, थंय लोड केलें आनी मागीर मांगिरीच्यान सांगल्या प्रमाणे तो इन्स्पेक्शनाक येता, क्वेरीज काडटा. आनी म्हाका एटमॉस्फियर अशें कॉन्ड्युसीव दिसना. आनी पळयलां आसतलें की तुमी की इंडस्ट्रीज गोंयान एक्चुली येना, फक्त आयिल्ल्यो त्यो जेन्ना पळय टॅक्स हॉलिडेज आशिल्ल्यो पळय, टॅक्स हॉलिडेचे फायदो घेवपाक चडश्यो फार्मा युनिट्स हांगा आयिल्ल्यो. आनी तांणी ऑफकोर्स थोड्यांनी लकिली प्लांट्स आपल्या हांगाच दवरल्या, पूण खुबशे फार्मा युनिटांनी तांचें मेजर मॅन्युफॅक्चरींग बड्डी हांगा हिमाचलाक आनी इवन सिक्किमाक सुद्दां शिफ्ट केल्या. बरें, हांव तुजे कडेन येतलो म्हयन. म्हाका दामोदर बाब जाय की अशे तरेची इंडस्ट्री येवपाक न्ही एक स्पश्ट धोरण जाय पडटा, एक क्लियर कट पॉलिसी. आनी ही पॉलिसी आखतली जाल्यार न्ही एक पॉलिटिकल एक हावेस जाय, एक राजकीय इच्छाशक्ती जाय. ती आमचे कडेन ना. पूण कितें आसा पळय, पॉलिसी आतां जी हाडल्या ह्या इंडस्ट्री मिनिस्टरान, पॉलिसी बरोबर आसा. पॉलिसीक आतां 1.5 वर्स जाल्लें. सो हांव म्हणटालो कितें, पॉलिसीक सपोर्टींग एमेंडमेंट करपाक जाय, एक्टान मॉडिफिकेशन करपाक जाय टू मेक द पॉलिसी इफेक्टीव. बरोबर. आतां कितें जालां, मेन हातून IDC आशिल्लो. सो IDCन तांच्यांनी गेल्या म्हयन्यानूच ते न्यू रेग्युलेशन आउट केला. आनी हातून इतलो इम्प्रुवमेंट केला की ट्रान्सफर तुका आतां ट्रान्सफर फी काडल्या आनी फूल सिस्टम ट्रान्सपरंट अशी केल्या. कळ्ळें न्ही. पयलीं कितें जातालें, ट्रान्सफराक वयर सकयल आमकां नाचचें पडटालें. सबलीज करतलो जाल्यार परत ताका लिमीट आशिल्ली, 3 जाणांक सबलीज करपाक मेळटालें, ताच्या वयर मेळनाशिल्लें. तें बी सगळें कंडिशन काडलें. आतां मांगरीश म्हणटालो पळय की सगळ्या भितर समवन येवपाक जाय. आतां फर्स्ट टायम न्ही हांव पळयता की CM, इंडस्ट्री मिनिस्टर, चेअरमॅन IDCचो आनी ब्युरोक्रेट जो आसा पळय MD परिवल अभिषेक,
हे चारूय जाण आसा पळय इतले कंडिसीव आसा म्हणजे इतले आमी तांकां हें दिल्लें पळय तातूंत ते आतां म्हाका दिसता इन अ झील दे आर कमींग फॉरवर्ड. नाही पण म्हाका एक अजाप दिसता मंगेश बाब तूं इंडस्ट्रीज एसोसिएशनाचो अध्यक्ष आशिल्लो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आशिल्लो तूं चेंबर ऑफ कॉमर्साचो आशिल्लो आतां तूं एक नॅशनल बॉडीचेर आसा तरी आसतना ह्यो पळय ज्यो मेन गजाली आसा न्ही ट्रान्सपरन्सी लायसन्सींग अशे तरेच्यो संवकळ निर्माण करपी उद्देगाक हाजे खातीर नेम तयार करपाक आतां इतले वर्सां लागलीं म्हणजे हे तुमी हे इंडस्ट्री चलोवपा खातीर सरकाराक इच्छाशक्ती आसा काय ना कारण हातूंत भितर कितें जाता लायसन्सींग जर जेन्ना पळय येना क्लियरन्स जेन्ना पळय मेळना तेन्ना एक लूपहोल उरता तर मुद्दम दवरतात लूपहोल कारण पयशे खावपाक मेळटात. मेन इम्पॉर्टंट म्हणजे आतां अशें हय न्ही मेन इम्पॉर्टंट म्हणजे अशें आसा की आज जर तुका सगळें समन्वय जावन जर तुगेली लायसन्सान टायमार मेळना जाल्यार हांगा येवपाक कोणाक इंट्रस्ट ना. Exactly. काल पळय जे म्हालगडे आयिल्ले तांणी जर सरळ सांगलां की आमकां जर लिमिटेड टायमान जर सगळीं आमकां जर मेळत जाल्यार आमी येता म्हणून बरोबर. हें सांगपाची पाळी तांचेर कित्याक आयली Exactly. तर हें आयली कारण तांच्या हांगा तांकां कळ्ळां की हांगा सारकें तें मेळना. बरोबर. आतां हें कितें जालां निती आयोग पळय आसा ते सगळे स्टेटीचो एक हें करतात सर्वे करतात की तुज्या स्टेटीन कशें आसा तुज्या स्टेटीन कशें आसा तुज्या स्टेटीन कशें आसा. पॉलिसी हाडली म्हणून जायना पॉलिसी हाडटकीर ती इम्प्लिमेंटेशन जाता काय ना ती पळोवपाची आसा आनी इम्प्लिमेंटेशन करपाक एडमिनिस्ट्रेशन जबाबदार जाता. तर एडमिनिस्ट्रेशन आनी सरकार हे जर दोगी जाण दोन टोकाचेर असले जाल्यार ही कामां जायना. बरं आतां हांगा होच प्रश्न आतां जो इंडस्ट्री चलयता ताका म्हाका विचारपाक जाय म्हाका म्हयन तूं आतां इतले वर्सां इंडस्ट्री चलयता तुका खबर आसा तुजे इंडस्ट्रियल क्षेत्रा भितर तुजे फ्रेंड आहा बाकीचे इंडस्ट्रीन कितें कळटा तें खबर आहा म्हाका एकच तुका विचारपाक जाय आमचे कडेन ह्यो ज्यो बॉडी आसात इंडस्ट्री डिपार्टमेंट आसा आमचे कडेन IDC आसा आमचे कडेन EDC आसा ह्यो संस्था सरकारान निर्माण केल्यात इंडस्ट्रीक मदत करपा खातीर. आतां म्हाका तुजे कडल्यान जाय तें अशें इंडस्ट्री तयार मदत करपाचें एक संस्था करप बरें आहा पूण थंय कॅपेबल कार्यक्षम लोक जाय अधिकारी वर्ग टॉप क्लास जाय जो स्वता इनिशिएटीव घेतलो. हांव 5 जालीं हांव बाबा चल्लो घरा हांव 2:30 येवपा तो आयलो 4 इंडस्ट्रीवाले बसल्यात तांचे घरा वचून सावताक जालो अशें की अशे अधिकारी नेमल्यात अकावंटेबल टू द चीफ मिनिस्टर स्वता लक्ष दिता आनी तो अधिकारी जेन्ना एकलो एप्लिकेशन येता एक इंडस्ट्रीचे घरा वचून बसता सर तुका कितें जाय तें सांग आपूण तुका घरा हाडून परमिशन दिता. अशे तरेचें वातावरण गोंयांत आसा. तूं जर बाकीच्यो म्हाका IDCचें व्हडलें एक्सपिरियन्स ना कित्याक म्हजी युनीट इंडस्ट्रियल इस्टेटान ना. दुसरें म्हणल्यार EDC इज वन आमचें आय वूड कीप इट आउट बिकॉज EDC म्हणटा तें खरेंच बरें फंक्शन जाता आनी EDC इज रियली क्रिएटींग ए कॉन्ड्युसीव एटमॉस्फियर. EDCचे म्हणजे हांव म्हजेच एक्सपिरियन्स सांगता आमचो एक लोन सँक्शन जाला EDCन आनी तो परत MD म्हाका स्वता फोन करता तुमी लोन घेना कित्याक म्हणजे EDC इज समथींग वीच इज फंक्शनींग एक्सलंटली सामकें प्रोएक्टीव आसता. पूण एज फार एज इंडस्ट्री इज कन्सर्न आमची युनीट आसा ती प्रायवेट लँडाक. आतां तुका सादी एक गोश्ट सांगता आमकां हावस टॅक्स पे करचो पडटा. इंडस्ट्रीचो हावस टॅक्स आज गव्हर्मेंटान नोटिफाय केला 200 रुपया पर स्क्वेअर मिटर वर्साक. म्हणजे तुजी जर 500 स्क्वेअर मिटर 5000 स्क्वेअर मिटर जर बिल्टअप एरिया आसत जाल्यार तुका वर्साक 10 लाख रुपया पे करचे पडटा हावस टॅक्स. म्हणजे हें कशें सर्वायव करप इंडस्ट्रीन जो 20 रुपया 25 रुपया आशिल्लो तो 200 रुपयाचेर व्हेला. हें नोटिफाय केलां गव्हर्मेंटान गॅझेटान. हें एक जालें. सो तूं टॅक्स स्ट्रक्चर जे पळय गोंयचें आहा ते इज इंडस्ट्रीक काबार करपी आसा तशें म्हणटा. हय इवन एज कम्पेर्ड टू कन्वर्जन सनद फीज आसा न्ही इंडस्ट्रियल लँडाक जे पळय कन्वर्जन सनद लागता फीज ते फीज आर मच हायर दॅन फीज वीच आर यूज फॉर अ नॉर्मल म्हणजे तुका एक रेसिडेन्शियल जर कितें बिल्डींग बांदतलो ताजे पेक्षा आतां इंडस्ट्रीक म्हणटा ते सनद फीज शूड बी मिनिमम. आय वूड से इट शूड बी 0 बिकॉज इंडस्ट्री जनरेट करता एम्प्लॉयमेंट आनी इंडस्ट्री आनी रेवेन्यू जनरेट करता. आतां हांव आनी एक सादी गोश्ट सांगता GSTचो सो एक सांग म्हाका हांव ताजे पयलीं म्हणटा गोंयचें टॅक्स स्ट्रक्चर इज हायर दॅन अदर स्टेट्स. गोंयचें टॅक्स स्ट्रक्चर हांव हाजेर कॉमेंट करपाक शकना पूण 20 रुपया वयल्यान जर 200 रुपयाचेर वता इट इज रिडिक्युलस म्हणजे थोड्योशो गोश्टी चड आसा. फॅक्टरी इन्स्पेक्टराची लायसन्स आहा ताजे तर रेट तांणी इतले भरमसाट वाडोवन दवरल्या तशें खूब. ना पूण तूं आतां नॅशनल बॉडी खबर आहा तूं थंय चर्चा जाता आसतली गोंयचे इंडस्ट्रियल टॅक्सीस आर हायर दॅन अदर स्टेट्स.
इनफॅक्ट गोंयचे 2 गोश्टी ते उलयतात. हांव म्हणजे आय एम टॉकिंग ऑन द सेंट्रल लेवल. आतां फिकीच्या बोर्डार आसा हांव, थंय ते उलयतना अरे गोवा तो म्हाका नाका स्टेट हे म्हणटा. हो आतां म्हाका नाका स्टेट मिन्स वॉट, आयदर द पीपल आर ऑब्जेक्टींग फॉर युअर हें तुज्या Industries. कारखाने हांगा येवपाक, किंवा तुका सरकार आनी बाबू लोक सांगता की तूं आनी हांगा येवपाचे भानगडीन ना तो आमी ताजेर आमी उलोवया. पूण टॅक्स स्ट्रक्चर गोंयांत चड आसा, थोड्याशा बाबतींत चड आसा. ओके. दामोदर बाब, होच प्रश्न हांव तुका विचारपाक सोदतालो की म्हाका नाका स्टेट, पण ह्या गोंयान भितर कसल्यो इंडस्ट्री येवपाक जाय, कसल्यो इंडस्ट्री येवपाक नाका, हाच्या संदर्भात एक क्लियर कट पॉलिसी आसपाक जाय. जी जेन्ना पळय ती नासता न्ही तेन्ना हो सांगता गोश्ट जाता की ही हाकाय नाका, ही ताकाय नाका, आनी इंडस्ट्री जो पळय गोंयान येवपाक सोदता, सुरवातेचे प्रयत्न करता, तो त्रासान पडटा. अशे तरेची एक अशे क्लियर कट पॉलिसी कालच्या डिस्कशनान तोच पॉयंट आशिल्लो. आतां कितें आहा, तांच्यांनी कितें म्हणलां, रेड इंडस्ट्री नाका गोंयांत. Correct. दॅट इज क्लियर कटली. सीएमआर स्टेटमेंट आसा, आमकां आणि पॉलिटिक पॉलिसीन इंडस्ट्री आसा नाका. न्ही. ते पण पॉलिसीन रेड आसा. हय. पण काल तो सूर आशिल्लो कितें, तुमी स्पेसिफाय करा खंयच्यो नाका त्यो. करेक्ट. ओके, यू गिव द लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज विच यू डोंट वॉन्ट इन गोवा. लायक तुका जर पोल्युटींग इंडस्ट्री, फर्टिलायझर, नाल्यार कितें स्टील इंडस्ट्री, Power guzzling नाका. पावर गझलिंग नाका, Correct. नाल्यार हाय पोल्युटेड इंडस्ट्री नाका, तांची नांवां काडा. Correct. सो पीपल नो दॅट वीच इंडस्ट्रीज आर वेलकम्ड इन गोवा. करेक्ट. पण हाजी हांव एक गोश्ट हें करना, म्हणल्यार आतां हांवें पळयलां न्ही, मेनी पीपल वॉन्ट टू कम टू गोवा. कळ्ळें न्ही. सपोज तूं जर सगळी सिस्टम ट्रान्सपरंट केली, ऑल डिपार्टमेंट, तो म्हणटा तशें सगळे डिपार्टमेंट जावना, EDC आसा जाग्यार पडला, IDC म्हाका दिसता आनी 1 वर्सा भितर सारको अप टू डेट जातलो. कळ्ळें न्ही, वीथ प्रॉपर सिस्टम, ऑनलायन सिस्टम एंड ऑल. कित्याक तांच्यांनी ते ऑनलायन सिस्टमाचो इशू आसा पळय बेजिकली, तो जे ऑनलायन केला पळय, वीच इज गव्हर्मेंट, ते सगळें मॅस करता. तांचे कडेन जमना तें, आनी ते सगळे तेच पुश करताले. आतां हे MDन मातसो आमी बोर्डान पूट अवर फूट डावन, आनी आमी आतां दुसरी सिस्टम इनकॉपरेट केल्या. आनी तातूंत आतां पळय 2 मिनटान प्लॅन अप्रुवल काल दाखयलें ताणें, मंगळेशान पळयला आसतलें. विदीन 2 मिनिट्स प्लॅन तुवें अपलोड करपाचो, आनी तुका ते चॅक कर, 4-5 आठवडे रावपाक गरज ना. कंप्युटर वील टेल यू. ओके. फक्त आतां आर्किटेक्टाक ट्रेनिंग करपाक जाय, कशें प्लॅन तयार करपाचे इन लेयर्स एज अकॉर्डिंग टू द सिस्टम. ते ताका थोडे 1-2-3 म्हयने वतले, पण त्या गोश्टीन जाग्यार पडटा. आतां तिसरी गजाल आसा म्हणटा पळय, ती फॅक्ट्रीसान बॉयलर ताणें मेन्शन केला. फॅक्ट्रीज बॉयलर आमच्या हातून मेन इशू कितें आहा ना, फॅक्ट्रीसान बॉयलर हो डिपार्टमेंट आसा तो इज नॉट लिंक टू एनी लायक लेबर डिपार्टमेंट ऑर DITC ना. इट इज अ इंडिपेंडंट डिपार्टमेंट गिवन टू अ मिनिस्टर. करेक्ट. सो तातूंत डायरेक्ट पॉलिटिकल इंटरफरन्स जाता. सो हांव तांकां कितें म्हणटालो की हो डिपार्टमेंट तुमी आयदर थ्रू DITC कर, सो दॅट सम IAS ऑफिसर ऑर अप टू CS लेवल समबडी इज मॉनिटरींग. एक्सपर्ट. सो तो एक पार्ट जालो. सेकेंड, फायर आसा पळय, फायरान लोकांक इतले त्रास जावपाक लागल्या, कित्याक इट इज अ सेंट्रल एक्ट मानता हांव, पण बारीक युनिटाक तूं 5,000 5 MLDचो टँक बसोवपाक लागता, 15 लाख खर्च. तूं कॉमन फॅसिलिटी तयार कर न्ही. पूण कॉमन फॅसिलिटी बरी आसा, पूण एक सांगता, इंडस्ट्रीन भितर कांय बेजीक नेम पाळपाकूच जाय. आमी एग्री करता. विशेषतः हांव पळयतालो, हांव उलयतालो, आमचो तुवें आतां उल्लेख केलो, मराठे हो आमचो फॅक्ट्रीज एंड बॉयलर्साचो चीफ आशिल्लो. ताणें म्हाका एडमीट केलें लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज, हांव तुका एक्झॅक्ट आंकडेवारी आतां म्हाका याद ना, पूण हांव म्हज्या इंटरव्यून ताणें सांगलां लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज दे डोंट फॉलो द नॉर्म्स प्रिस्क्रायब बाय हांव आशिल्लो फॅक्ट्री. सो मागीर एक फॅक्ट्रीज एंड बॉयलर्साचो चीफ इतली खंत व्यक्त करता, दीस इज अ व्हेरी सिरियस थिंग. आनी मागीर एक्शन घेवपाक लागलो, एक्शन घेवपाक लागलो जाल्यार पॉलिटिकल इंटरफरन्स तुमी हाडटा. हाजेर मान्य ना. कित्याक सांगता, 100% सगळे जाग्यार आसप इज इम्पॉसिबल. खंय तरी मातशें खंय दार कमी सायजीचे आसता, आनी कितें असल्या वेळार तुवें फॅसिलिटेट करपाक जाय, आनी हॅरेस न्ही. इल्लोसो तुजे कडेन हांगा वारो येवपाक कठीण जाला मरे, तें बंद कर. किंवा आनी ते ऑडिटर खंयचे भायले हाडून लायता. स्टॅबिलिटी सर्टिफिकेट हाडपाक 4 जाण कोण नेमतात, तांचे कडेन अमकेच ते काडले आतां. हे सगळे कसले गोश्टी ते काडले आतां फॉर एक्झाम्पल आमचो जर एक स्टॅबिलिटी सर्टिफिकेट दिवपी इंजिनियर आसा, ताजे मान्य करिना ते कोण. ना आतां करता रे, आतां चेंज केले. ना पूण पॉलिसी एंड रेग्युलेटरी सिस्टम
या ही गोंयान भितर जाय जाय, कारण बरोबर, regulatory- हांव मानता. आनी तातूंत भितर जाता कितें जाणा इंडस्ट्री म्हणलें की लोक तांकां हात लावप भिता फॉर Yeah, एक्झाम्पल मायनींग इंडस्ट्री आमी पळयलां Yeah. टुरिजम हय. पळयलां बेजीक नॉर्म पाळनात ना पाळकूच जाय आनी बरोबर. ह्यो पाळपाकूच जाय आनी ताका लागून आतां पळय हाय सुप्रीम कोर्टान मायनिंगा संदर्भात कितें सांगिल्लें सुप्रीम कोर्टान सांगिल्लें तुमचें पळय जें मायन्स डिपार्टमेंट आहा तें सक्षम करात सरकार करच ना तुमचें ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आनीक घट करात नाही, पण थंय जाणकार CC मनीस ते कामार येवंक हय, जाय आणि तुका- Exactly. म्हणजे ते ट्रेंड लोक ना कोणाकूय काडटा बाबू आनी थंय बसयता ताका बसयता. बाबडा कांय खबरच नासता. करप्शन हांगा येता मागीर ते आपले सांगता ते आयकुपी अधिकारी थंय हाडून बसोवप हय. ताका आपले सांगता ते करप आनी चिरी मिरी सुट्टा जाल्यार पळप हें आमचें तत्व जालें गोंयांत नाही त्या खातीर आमी सांगिल्लें कितें तुमी आतां सावथाचे प्रश्न घेतलो न्ही सावथाक कशें आसा सावथाक तशें आसा हांव सांगलें सावथाचेच फॉलो करुया म्हणजे कशें डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीन प्रत्येक डिपार्टमेंटाचो म्हणजे इलिगल मेट्रोलॉजी जावं फॅक्टरी इन्स्पेक्टर जावं पोल्युशन कंट्रोल जावं कोण आसा ताजो एक विकली एक मनीस येवन थंय मेळपाक जाय Exactly. आनी तुजें जे रिन्युअल आसत किंवा तुजें जे न्यू एप्लिकेशन आसत दॅट हॅज टू बी गिवन टू हीम अँड नेक्स्ट वीक ही हॅज टू गिव इट बॅक एक्झॅक्टली सो हें जर अशें करीत आनी तेन्ना म्हाका याद आसा ताका म्हणटात इज ऑफ डुईंग बिझनेस म्हणून घोशणा प्रत्येक जाण करीत आहा तुमकां आतां नांव घेवन सांगता परिमल राय म्हणून चीफ सेक्रेटरी आशिल्लो ताका जेन्ना हांव हें घेवन गेलो प्रॉपर तो म्हणलो हें एकदम बरें आसा ताणें सगळ्या डिपार्टमेंटाचें हें हाडलें आनी मिटींग घेतली ती मिटींग घेतली ते त्या वेळच्या मिनिस्टरांक कळ्ळें तांणी सगळ्यांनी वचून सीएमा कडेन सांगलें असल्यो गोश्टी जावंक कळ्ळें उपयोग ना आनी ते काडले आनी कुशीक उडयले पूण परिमल रॉय स्ट्रॉंग आशिल्लो मरे ताजें इम्प्लिमेंट करूं जालें ना जालें ना पूण आतां कितें जालें जालें ना. आतां पळय मागरेश तुका फिजिकली मनीस येवपाक गरज ना आतां टॅक्नॉलॉजी इतली हें जाल्या हांवें सुरवातेक म्हळां दे तशें- वॉन्ट टू सी सपोज तो म्हणटा तसो सपोज गव्हर्मेंटाक इंटेंट आसा न्ही आय रे. एवरीथींग कॅन बी मेड लायक तूं पळय हांव आज काल पासून अमेरिका मेसेज धाडलेली जो इन्व्हेस्टर भायर आसा पळय युरोपाक हय. ताका आपल्या ऑफिसान बसून हांगा बिझनेस स्टार्ट करपाक मेळपाक जाय सामकें. विदाउट अ मिडिएटर एक्झॅक्टली If that happens, when that happens, Goa will flourish like anything. नायस If that situation comes, आणि IDC हांव दिसता की तूं बी जर त्या MDक जर थोडो तेंप दवरलो न्ही तें सिट्युएशन येतलें आनी आतां इंडस्ट्री मिनिस्टर माविन बाबू खूब सपोर्ट करता तो करता तो करता रेजिनाल्ड पयलीं मातसो आशिल्लो पण आतां रेजिनाल्डूय लायनीर आयला ओके नाही नाही हे मान्य की सध्या पण प्रत्येक गोष्टीक मिनिस्टरा कडेन कित्याक वचपाक जाय ना ह्यो रेकॉर्ड पळय, ना पण Exactly. पळय So, कितें तरी करून घेवपाक मिनिस्टर ना पूण एक तो म्हणटा तो एक गजाल आहा IDCन EDC ह्या हातूंत भितर एक तेंपर ठरिल्लें पॉलिटिशियन आसचे नात हय. थंय एक्सपर्ट आसतले केन्नाच जालें ना. केन्नाच जालें ना इन्क्लुडींग सुरवातेक पर्रेकर जालें. सुरवातेक पर्रेकारान म्हजो प्रयत्न केलो पर्रेकारांनी राणे साहेबान तेन्ना चौगुल्याक बी तांकां नॉमिनेट केल्ले EDCचो चेअरमॅन म्हणून मागीर सगळे पॉलिटिशियनूच आयले आमची एक- पॉलिटिशियनूच फक्त प्रताप सिंग राणे एकट्यानूच केल्ले IDC आनी EDCचे चेअरमॅन म्हणून इंडस्ट्रीचे लोक हाडून घाल्ले नाही ना आमचो सदांच म्हजो रिक्वायरमेंट म्हजो रिक्वेस्ट तोच आसतालो एटलिस्ट 2 वर्सां तूं IDCचो चेअरमॅन Expert दवर. एक्सपर्ट Expert दवर. Expert दवर. आणि- पण आतां कितें आहा पळय आतां चेअरमॅन आणि आसा तो आमचे कडेन सपोर्ट बरे करता मालगडे आसा. सी वेन इज बरे सपोर्टिंग मालगडे आसा. वी हॅव टू ऑल्सो सपोर्ट हिम टू सी दॅट सम हॅपन पूण आमी न्ही सगळ्यान इम्पॉर्टंट गोष्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरूच विसरतात आमची इंडस्ट्रियल एस्टेटान सुद्दां अशी इन्फ्रास्ट्रक्चर ना एकूच आमी इंडस्ट्रियल एस्टेट म्हळ्यार वेर्णा म्हणटा ती आमकां शोकेस करपाक ती आसा. सुद्दां सारकी ना, ना. बाकीच्यो जर इंडस्ट्रियल एस्टेट पळोवची न्ही फॉर एक्झाम्पल आतां हांगा शिरोडा इंडस्ट्रियल एस्टेट जाल्या पंचवाडी इंडस्ट्रियल एस्टेट थंय एब्सोल्युटली कांय ना ना Absolutely आतां केला म्हणजे- केला चालू केला पळय इंडस्ट्रियल इस्टेट सुरू करच्या हय. पयलीं जेन्ना पळय तूं एक रेस्टॉरंटान तुका जेवण दिता पळय तेन्ना कूक जावन ते रेडी आसपा जाय न्ही आय एग्री हे इंडस्ट्री विकता आनी मागीर रांदपाक हय, बसता हय. तशें जावपाक जायना तें आनी- बरें, दुसरी गोश्ट म्हाका सांग आमचे हांगा इम्पोर्ट करपाक फेसिलिटीच ना आतां कंटेनर श्रीलंकेच्यान एक बोट येताली ती बोट ती बंद बंद जाली जाली. दुसरी गोश्ट हांगा पार्ट कंटेनर घेना Yeah. सगळे घेता ते फूल कंटेनर लोड सगळे So आमकां cost सुद्दां is- सामान cost is multiply, जे इम्पोर्ट multifold. करचें पडटा Yeah, पळय, हय. तें JNPT पोर्टार इम्पोर्ट Yeah. करचें पडटा थंयच्यान मागीर ट्रकान किंवा हांगा ट्रेलरान ट्रकान हांगा हाडचें हाडचें पडटा हो हो आतां एडिशनल कॉस्ट जालो ना आणि त्या भायर हांगा ना, ICD ते- चे लोक see, आसा, actually- ते सॉलिड तुका आतां त्रास म्हाका करता सांग पयशांक. वेअर हावसिंग म्हणटा पळय वेअर हावसिंग पोर्ट वेअर हावसिंग कित्याक जाय चड वेअर हावसिंग कित्याक जाय बिकॉज तुजो टर्नओवर टायम चड जाता सामान तुजें चड वेळ उरता करेक्ट सामान जर रोखडें वता न्ही कमी येद्याच्या जाग्यान तुज्यान मॅक्झिमम हें करपा जाता न्ही बरोबर पूण वेअर हावसिंग म्हणजे कितें हो आनी एक धंदो तयार जाला आतां तूं जर पोर्ट जर सारको करत न्ही आनी पोर्टाचेर जर
ऑफकोर्स इट इज चिकन एंड एग. तूं इम्पोर्टींग म्हणलें न्ही हय. एक प्रॉब्लेम म्हाका एका हांगच्या एजंटान सांगलो की कस्टम्स खंय इतलो हॅरेस करता हॅरेस लोकांक. करता आय एग्री ताणें वचून सीएमा कडेन कंप्लेन केल्या ICD, की हें करता की पळय तो. प्रचंड ताका लागून ते म्हणटात लोक मुंबय हाडप परवडटा म्हणून आता गोंयांत हाडचे परस. आय एग्री विथ दीस कित्याक एक म्हजे म्हणजे हाजेर आतां कितें online केला न्ही जाणा गोंयान कितें आसा भायले गोंयान हय. कमी इम्पोर्ट जाता Export म्हणून जाता. आनी नाही इम्पोर्ट जे पळय कमी जाता तेन्ना कस्टमरलोय बसता आनी ताका अशें व्हडलें तांची काम नांवां नासता एक जायना. जशें मेळ्ळें तो तें घेवन बसता. मुंबय कितें आसा मुंबय राशीचेर इम्पोर्ट जाता म्हणटकच तो टायमी नासता दवरपाक थंय तो नाही कस्टमाक इतली पावर आसा तो एक खंयचोय पॉयंट काडटा न्ही आनी तुजें मटेरियल थंय आडावन दवरता आनी तुवें 2 म्हयन्या भितर सोडयलें ना न्ही दे कॅन ऑप्शन इट. आतां तें 2 म्हयन्या भितर ताका IS कोड जाय हें जाय तें तूं प्रूव करपाक वचत न्ही. हांवें एकदां एका केबलाक अशी फेस केल्या मागीर आमकां दिल्लीक वचून ताका IS कोड हाडून म्हणजे इट वॉज ए नायटमेअर. करेक्ट म्हणजे म्हणजे म्हाका- तुमकां आतां एकूच तुजें production गजाल पडटा. महेंद्र वॉज अ चेअरमॅन ऑफ कसलें तें गोवा Electronics. इलेक्ट्रॉनिक्स तो ताजे सारको एक्सपिरियन्स मनीस जेन्ना ताजो चेअरमॅन जालो ताजे इतली बरी उन्नती जाली की ते वयल्याच पावंड्यार जाले आनी सगळे बरे बरे कामां सगळीं घेवन इफेक्टिवली दिवपाची तांचे कडेन क्षमता तयार जाली. कित्याक तर गायडन्स आशिल्लें आनी ताका एक स्ट्रक्चर करून दिल्लें. अशें जर आमचे मनीस जर जाले म्हणजे जाल्यार हांव अशें म्हणटा की पळय आतां तुमी इंडस्ट्रीज एसोसिएशनाचे मेंबर तूं चेंबर आसा तूं एक नॅशनल तुमी गव्हर्मेंटाचेर प्रेशर हाडपाक मुणे पडटात. कारण हांवें पळयलां चेंबर खूबदां पळयलो चेंबर बजेट आयले सरकारची अशी तोखणाय करतात. सो तुमचें काम कितें तूं वाचलो पण ते खरी खबर हांव सांगता तोखणाय कितें करता हय. तो जो सपोज एक जर मिनिस्टराक हाडलो किंवा कोणाक ताका जर क्वेश्चन्स विचारले न्ही प्रत्येकाक भंय दिसता की आपल्याक टार्गेट करत म्हणून. दिस इज द फॅक्ट. बरोबर Yeah. सो ताका लागून यू बी इन गुड बुक्स. 2012 मागीर बरें जावचेंच ना न्ही. ना, ना. अरे ह्यो ज्यो पळय संस्था आसात चेंबर किंवा फिकी किंवा हू इज गोइंग टू बेल द कॅट. हय न्ही ह्या That संस्थांचें is the काम question. कितें ह्या संस्थांचें आता काम आय एम सरकाराचे गुड बुक्सार वचचे बरो उलयता तो इज रियली ओपन. एक्झॅक्टली तशें तुका म्हणजे एक गजाल कांयच सांगता. हाय- ताजेर प्रेशर हाडपाचो प्रयत्न मदीं चलता हेंय जाणाव. एकूच मिनटान घेता असं तुमच्या. प्रेशर ना आपूण कितें जालें पळय ते हांव इतलें तांकां हें केलां म्हणून कितें तरी जालां आतां म्हाका दिसता IDC एक चेंजीस गजाल सांगता राजू भाऊ, बाकीचे की डिपार्टमेंट 2012 हांवें त्या वेळार चीफ मिनिस्टराक सांगलें तुजें बजेट तूं बरें म्हणटा न्ही म्हाका पयलीं तुजे फाटल्या बजेटाचें एक्शन टेकन रिपोर्ट सांग. Very nice. तो बजेट इतलो हें जालो की म्हज्या फाटल्यानूच लागलो. हो. म्हळ्यार अश्यो गोश्टी जाता थंय. म्हणजे थंय मागीर आनी दुसरें म्हळ्यार तुका कितें कळटा बजेटांतलें काय मावलो अरे म्हणजे तुका ताकाच सगळें कळटा अशें ताका दिसतालें ती गोश्ट जाणा, वेगळी जाणा. कळ्ळें न्ही पूण अश्यो गोश्टी जाता अश्यो गोश्टी ना जाता पूण मागीर ना पूण they start harassing you. हांव कितें म्हणटा ह्या CM हांव कितें म्हणटा अशा संस्थांचेर चेंबर हा. किंवा एसोसिएशन्स ह्या संस्थांचेर जो सडेतोड उलोवंक शकता तेच वचपा न्ही बट नाका आशिल्लें थंय वचून फक्त सरकाराक पॉलिश करपी कित्याक गरज जाय. कारण हांव म्हणटा हाजेर तुमकां एक गजाल सांगता दिगंबर कामत मागीर चीफ मिनिस्टर जालो ताच्या मागीर दिगंबरान पयल्याच वर्सा एक्शन टेकन रिपोर्ट हाडलो आनी तो मला मांगिरीश म्हणून एक कोण तरी आसा ताणें मागिल्लो तो आपूण दिता मांगिरीश म्हळ्यार कोण रे असं म्हणटाणे तुझे तुजो फ्रेंड मरे तो. ताणें विचारिल्लें म्हणून म्हणून आपूण मला हें दिता. बरें म्हाका एक सांग हें इतलें आमी उलयतात अशे तरेचें एक स्ट्रक्चर गोंय येदें ल्हान आमकां खबर आसा आमकां खंयच्यो इंडस्ट्री जाय आमकां खंयच्यो इंडस्ट्री हांगा येवंक शकतात तांकां आमी कितले सवलती दिवंक शकतात आमकां बजेटान भितर तांकां दिवपा खातीर आमचे कडेन कितें आसा. अशे परिस्थितीन गोंयान भितर हे सगळे म्हणजे टॉप लोक आसात हांणी डायरेक्ट वचून इंडस्ट्रीक कित्याक मेळचें न्ही की बाबा तूं आमकां जाय गोंयान. ना तशें कितें जाता पळय ना See, मेळ्ळें तूं तशें पळय, आमी हय. हें केल्या हांवें केल्या कितें जाणा आय हॅड अ रोड शो इन गुजरात चेन्नय बँगलोर. ना, टाटा IT बी पार्क हाडलें. आयिल्लें न्ही. कितें जालें IT पार्काचें एक्झॅक्टली कितें जालें ना आतां पयर हांवें काल IT पार्क जेन्ना आयिल्लें तेन्ना एक सुद्दां इंडस्ट्री आयली ना कित्या खातीर हाजेर कोणें तरी एनालिसीस केल्या आसा रिपोर्ट. आनी ते काल खबर पण चडशे हे सगळ्यांक खबर खबर आसा. आसा कित्याक दामोदर- गुजरात दामोदर- आनी It IT should be पार्क out जर in पळय public न्ही. हय आनी IT पार्क जर आयिल्ले न्ही आतां जे IT आमचे भुरगे जे बँगलोर सगळ्याक वचून काम करता पळय तांकां हांगा काम मेळटलें आशिल्लें. एक्झॅक्टली हांगा It would have आनी been ना, very- म्हाका एक सांग राव, काल आमी- आतां काल मोविनान घोशणा केल्या IT पार्क थंयच जातलें म्हणून दोनापावल. अरे तो जागो इंटरनॅशनल कन्वेन्शनाक दिलो ESGक तायसन म्हणून चर्चा जाल्यात ऑलरेडी पण दे हॅव आतां- प्लॅन. एके वटेन उलयतात की हांगा जेन्ना पळय लॉकडावन आशिल्लें हय. तेन्ना गोंयान वर्क फ्रॉम होम केलें लोक हांगा
लेजर Tata बिटा सो भायला. बेसिकली IT पीपल कॅन वर्क फ्रॉम होम Yeah. बाकीचे लोक मॅन्युफॅक्चरिंग पीपल कॅनॉट Correct. वर्क फ्रॉम होम या इट इज एज सिंपल एज दॅट आनी जेन्ना जर ते लोक आयटीचे लोक इतले हांगा काम करपाक शकता हांगा जर IT पार्कां आयिल्ली जाल्यार कितले लोकांक नाही काम सरकाराक मेळपाचें? मरे स्ट्रॉंग पॉलिसी ना जाल्यार ना, पण जुवारी आता- कडेन आज जे पळय 5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन जी पळय ते विकपाक सोदतात अशी तरी चर्चा आसा ती सरकारान काडून घेवपाक सरकाराक धारिश्ट जाय जुवारीन ती जमीन आतां कन्वर्ट करून रियल एस्टेट विकपाक लागले आनी हय, विकले लागली, सुद्दां हय. तांणी बरें मागीर म्हणजे दिस इज हे- आतां सांगता जुवारीन ते विकून जालें कोण जमीन दितलो कमुंदाच जगीन न्ही ती आतां ताजेर डिस्कशन करत न्ही ते मागीर हय. आमी उदोवच्यान उलयता तुमी 2 मुद्दे म्हजे लक्षांत आयल्यात आनी आमच्या कार्यावळीचो वेळ सोंपत आयला एक म्हळ्यार आनी एक गोश्ट सांगपाक सोदता. आमचे कार्यावळीचो वेळ सोंपत आयला म्हाका तुमचे कडल्यान सगळ्यां कडेन एक सेकंदा भितर स्टेटमेंट जाय सांग तुजें मत सांग म्हज्या कोतान इंडस्ट्री येवपाक एटमॉस्फियर म्हणजे कॉन्ड्युसीव जर म्हणटा न्ही ऑन ए स्केल ऑफ 0 to 10 आय वूड पुट इट एट 5 गुड म्हज्या कोतान इंडस्ट्रींतले लोक म्हणजे कशे दामोदरा सारके जे कोणी एक्सपिरियन्स आसा आमी सुद्दां कॉन्ट्रिब्यूट करूंक शकता जाल्यार तांची एक टीम करची आनी तांकां थंय एडवायजरी टीम म्हणून म्हणजे वी कॅन वर्क फ्री फॉर दॅट पण दॅट वी कॅन गायड द ब्युरोक्रेसी हाव टू गो अबाउट आनी हें जर करीत जाल्यार इंडस्ट्रीकूय कॉन्फिडन्स येतलें की हांगा येवचें ओके म्हाका दिसना ब्युरोक्रेसी नीड्स गायडन्स ब्युरोक्रेसी नीड्स अ डायरेक्शन अँड वेन द गव्हर्मेंट इज गिवींग दॅट डायरेक्शन ब्युरोक्रेसी आपल्या भितर सक्षम आसा एक्झॅक्टली कळ्ळें न्ही फक्त डायरेक्शन कित्याक मेळना तें बी आमकां खबर आसा पण ह्या आतां सद्या तरी आज एक तुमकां एक बारीक गोश्ट ना आज युरो स्टॅम्प म्हणून 100 कोटी इन्वेस्ट केला नवे प्लांट ताणें चालू केला ओके 5 जाण भुरगे गोंयकार घेतल्या तांणी हाचे हातूंतले इंजिनियरींग कॉलेज इंजिनियरींग कॉलेज हांगासर डॉन ओके कळ्ळें न्ही आनी तांणी म्हाकाय सांगलां हांव उलयलो ताचे कडेन सो ते म्हणटा आमी 100% गोंयकाराक घेतले हांव म्हणलें तूं कशे भुरगे जाय ते सांग इवन आमचे भुरगे जर भायर आसा न्ही जाल्यार इच्छाशक्ती जाय आनी म्हाका दिसता आतां ते डायरेक्शनान आसा हांव ह्या कार्यावळ ह्या मुद्द्याचेर ही कार्यावळ सोंपयता आनी इतलेंच सांगता की चर्चा खूब आहा इन्फ्रास्ट्रक्चर धरून ते एक विलिंगनेस धरून ते एडमिनिस्ट्रेशन धरून ते सरकारान वेगवेगळ्यो केल्ल्यो बॉडीज ह्यो कित्याक फंक्शन जायनात कारण एक सरकारा कडेन इच्छाशक्ती जाय फकत उलयलें म्हणून जायना इज ऑफ डुईंग बिजनेस किंवा आमी इंडस्ट्रीज हाडटले आमी एम्प्लॉयमेंट तयार करतले हातूंतल्यान जाता अशें कितें की एक ह्यो वयल्यो हवेंतल्यो गजाली जाता म्हाका दिसता सरकाराक स्ट्रॉंग राजकीय वील जाय हें वील जाल्या शिवाय बऱ्यो इंडस्ट्री हांगा येवच्यो नात बऱ्यो इंडस्ट्री आयल्या शिवाय एम्प्लॉयमेंट तयार जावचो ना एक कंड्युसीव एटमॉस्फियर जाय एंटरप्रिनरशीप जाय आमचे कडेन इंजिनियरींग कॉलेजी ते इतले जाले हे भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट आनी तांकां आपले कितें तरी घडोवपाक नवें इनोवेशन करपाक तांकां एक संद सरकारान दिवपाक सध्या जाय 70% भायर वतात 70 इतल्यान हांव आमची कार्यावळ सोंपयता मंगेश बाब तूं महेंद्र आनी दामोदर बाब कोचकार तुमी हांगा आयले मुद्दम वेळ काडून आनी एक बरी चर्चेक फाटेकार जाले पळयत रावात गोमंतक TV आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजीक सांस्कृतीक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्श तुमचे खातीर आम्ही लढटात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही